हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसा तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आता आमी वचूया आमचे सब एडिटर्स आणि एंकर्सांक कडल्यान आणि आज खंयच्यो खंयच्यो घडामोडी घडल्या ते तांचेच कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसाचे कडेन। साज उदे वाठारांत एक रेल्वे स्टेशन येवपाचें आहा। कोंकण रेल्वेन हे रेल्वे स्टेशन प्रस्तावीत केल्लें आसा, पूण ह्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांचो तशेंच जो थळावो आमदार आसा क्रूज सिल्वा तांचो विरोध आसा। लागींच 2 किलोमिटराचेर मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा आणि तेच बरोबर नेसाय वाठारांत एक रेल्वे स्टेशन बांदिल्लें आसा, पूण तें वापरात ना। ताका लागून हे रेल्वे स्टेशन कित्याक अशे तरेचो प्रस्न थळावो आमदार क्रूज सिल्वा आणि थंयचो जो एक सामाजीक वावुरपी फ्रेडी त्रवासो हांणी केल्लो आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। ही महत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसा। आयज एक म्हणजे मान्ना शिवोले एक अपघात जालो। ह्या हितून तेजो नियंत्रण दुचाकी चलोवपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तो सायडीक वचून पडलो, पण ह्या अपघातान ताका बरीच दुखापत जाल्या आनी तेजे आतां हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। तसोच दुसरो जो अपघात जो मालप्या पेडणे हांगा जालो, दुदाचो कंटेनर ट्रक आहलो पळय तो उमटलो, पण सुदैवान ह्या अपघातान कोणाक कांय जावंक ना। मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें, तशेंच मालाचें बी बरेंच लुकसाण जालें। ही जी बातमी तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयता। दुसरी बातमी म्हणजे अपघाताचें तशेंच चोरयेचें प्रमाण वाडलेलें आसा। दिवचले आपूण पुलिसाचें सांगून एका दुकानदाराक तोपी घातलेली आसा। ताजे कडल्यान सुमार 7 लाखाची तेजी ती भांगराची सरपळी आशिल्ली ती व्हेलेली आसा आनी प्लस मेन ती व्हेलेली आसा। आनी तशेंच म्हणजे ताका कितें सांगलें की तेंच्यांनी तेचे कडेन ती सरपळी मागली, उपरांत तेंच्यांनी ताका ती पिंक कागदान ताका गुठलोवन दिली। उपरांत तेणें जेन्ना ती ओपन केली तेन्ना तितून फकत फातर आशिल्ली। जी बातमी तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळया। तशेंच तिसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे आयज बाणावले खारेबान हांगा कलवटाचे पळोवणी केली पंचायतीन आनी भौशीक बांदकाम खात्यान। हें जें काम आहा तें फाटल्या 1-2 वर्सांच्यान सुरू आहा, पण पंचायतीक तशेंच थंयसरल्या थळाव्या लोकांक विश्वासान येनासतना हें काम सुरू केलां अशें पंचायतीचे जे सरपंच पंच आहा तेंचें अशें म्हणणें आहा। ते अशें बी म्हणटा की आमकां उदरगतीच्या कामाक कसलो आमचो विरोध ना, पण खंयचें समज सरकार समज काम करता, खंयचो प्रकल्प या कितें हांगा म्हणजे वाठारांत हाडटा जाल्यार तांकां तेची विचारपूस करची। आनी आतां सद्या तेणें आतां जो कल्वट बांदपाक सुरू केला पळय तेजो अजून तेंचे कडेन प्लॅन सुद्दां पावूंक ना। सो तेंच्यांनी ते मागणी केल्या की प्लॅन आमकां दाखोवचो आनी उपरांत तेजें काम सुरू करचें। ज्यो तिनूय बातम्यो तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात। राज्यात अपघातांचे सत्र हे सुरूच आसा। कालूय बी 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी दोगांक मरण आयिल्लें आसा आनी आजूय बी मार्नास शिवोले एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा। तर येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन आमच्या वतीन तुमकां करता। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। आयच्यान कॅथलीक धर्माच्या लोकांच्या 40 दिसांचो जो पळय लेंट सिजन आसा ताका सुरवात जाता आनी हे 40 दीस जे आसा ते देवाची प्रार्थना तशेंच उपास आनी तांचे हेर देवाची जी कार्य आसा ती जातात। तर आयच्यान तांचे एश वेनसडे आयज आशिल्लो, आयज तांणी ऑब्जर्व केल्लो, ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। तशेंच राज्यांत पिंक फोर्साच्यो ज्यो आसा त्यो फक्त 10 गाडयो आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली आसा आनी ह्या पिंक फोर्साचो लाव बायलांक कितलो जाता सारको जाता काय ना, कारण आमकां मेळिल्ल्या म्हायती
प्रमाणे पिंक फोर्सांत स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान खंय तरी गोंयभर तांकां त्या वेळार कॉल्स अटेंड जातातूच, पूण त्या वेळार थंय पावपाक किंवा जी सेवा आसा ती दिवपा खातीर खंय तरी कमी पडटा. हो जो रिपोर्ट आसा तो तुमी आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान मुजरत पोच. पिंक फोर्सा विशींचो खासा रिपोर्ट मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. एक फायल क्लियर करपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान केल्लो. ह्या आतां विधाना उपरांत गोंयांत सद्या खवदळ पडला आनी विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका करपाक सुरवात केल्या. आमदार विरेश बोरकरान मागणी केल्या की कोण हो मंत्री आसा ताजी चवकशी करची आनी ताजेर खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार अंदूचे जे शिक्षणीक वर्स आसा ते एप्रिलाच्यान सुरवात जातले. ताका लागून जे पालकांचे शिष्टमंडळ आसा तांच्यांनी आयज शिक्षण खात्याचे सचिव आसा प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेतली आनी तांचे कडेन जे शिक्षणीक वर्स आसा ते जुनांतल्यान सुरू करचे अशी मागणी केली. म्हणजे ती फुडल्या सप्तकात खंय शिक्षण खात्याचे संचालक आनी शाळेच्या जे मुख्याध्यापक आसा वेगवेगळ्या शाळेचे तांची खंय जोड बसका जातली आनी कितें निर्णय आसा तो जातलो अशें सचिव प्रसाद लोलयेकरान त्या पालकांक सांगलेले आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनान पळयात. अंदूचे शिक्षणीक वर्स एप्रिला सावन नाका असो विरोध करीत पालक शिष्टमंडळान शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेतली. तांणी हो मुद्दो बेगोबेग सोडोवपाचो प्रयत्न सांगिल्लो आसा. तशेंच कांय दिसां आदीं गोंयभरच्या 70 पालकांनी SCRTची संचालकाची भेट घेतिली आनी शिक्षणीक वर्स जें आसा तें जुनाच्यानूच सुरू जावचें असो तांचें ठाम म्हणणें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. देव खापरेश्वराचें देवूळ मूळ जाग्यार म्हळ्यार शिमेर आसचें अशी मागणी देव खापरेश्वराच्या भक्तांनी सुकूर पंचायतीच्या सरपंचा कडेन केली. देखून आज देव खापरेश्वराच्या भक्तांनी सरपंच सोनिया पेडणेकर हाची भेट घेतली. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सांखळे रवींद्र भवनात ऑक्टेव 2025 हो महोत्सव जावपाचो आसा. देखून 7, 8 आनी 9 मार्चाक अशे 3 दीस हो महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवात तब्बल 7 राज्यांतले सुमार 350 कलाकार आपापल्या राज्यांतली संस्कृती आनी लोककलेचें प्रदर्शन करतले. कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक सगूण वेळीप हांणी ह्या महोत्सवाची म्हायती दिल्ली आसा. तशीच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दिकरबाले सेंट जुझे पुतळ्याच्या मोडतोडीच्या प्रकरणा उपरांत आतां अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला. देखून सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटांतल्यान एका अनवळख्या मनशान ही चोरी केल्ल्याचो कळटा. देखून हे विशींच्यो CCTV फुटेज त्या CCTV फुटेजीनूय तो अनवळखी मनीस कैद जाल्लो आसा. ह्यो सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटली. देव खापरेश्वराचें देवूळ जें आसा तें मूळ जाग्याचेरूच व्हरचें अशी थळाव्यांची मागणी आसा आनी हे विशीं सरकारानूय लक्ष घालचें अशी तांची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. काल दनपारां दाबोळी रस्ते कुशीकचे लोखणाचे बॅरिकेड कोसळून वीज खात्याचो कर्मचारी स्वप्नील चिंदरकर ह्या 30 वर्साच्या दुचाकी चालकाक मरण आयिल्लें. चड म्हायती प्रमाण दाबोळे विशाल मेगा मार्टा मुखावयल्या रस्त्यार उबारिल्ल्या अवजड लोखणाच्या बॅरिकेड्साक क्रेनीन धपको दिल्ल्यान एक बॅरिकेड त्या दुचाकी चालकाचेर पडलें आनी तातूंत ते बॅरिकेड ताचेर पडिल्ल्यान तो थंय चिड्डलो आनी गंभीर ताका दुखापत जाल्ली. उपरांत ताका लागच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून हो अपघात जाल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगतीं ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या क्रेन चालकाक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनी आनीक अपडेट म्हणल्यार 5 आनी 7 मार्च अशे 3 दीस राज्यांत खर वत आनी गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. काल दाबोळे जाल्ल्या अपघातान एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. रस्त्या कुशीकचे बॅरिकेड्स जे आसा ताचेर पडिल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें आसा आनी ही जी सगळी आसा ती कंत्राटदाराची निश्काळजीपणा अशें थळावे लोक सांगतात. तर आतां ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां सांगल्यात त्यो विस्तारान पळोवपाक 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या.
सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयात आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतले वन्यजीव अभ्यासक आनी मोग्यां खातीर आतां एक खोशयेची आनी तितलीच दुख्खाची गजाल. खोशयेची गजाल कितें ती पयलीं पळोवया. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची उदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड ऑटर आनी दुसरें स्मूथ कोटेड ऑटर. मात हालींच गोंयांत तिसरें दुर्मीळ जातीचें हूत सापडलें जाका युरेशियन ऑटर अशें म्हणटात. आता दुःखाची गजाल म्हळ्यार हे जे तिसरें दुर्मीळ हूत सापडलें ते दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावलें. ताचे जालें अशें की एक हूत जखमी अवस्थेत धारबांदोड्या सांकोट्या रस्त्यार पडला म्हूण गोंयचे फामाद प्राणीमित्र चरण देसाय हांकां फोन आयलो. उपरांत तांणी ते हुदाक वचून पळयलें जाल्यार जी 2 तरेची हुदां गोंयच्या न्हंयांनी सापडटात ताचे परस हें वेगळें आसा हें तांच्या लक्षात आयलें. मात ते सामके गंभीर अवस्थेत आशिल्लें. तांणी सगळ्यो आवश्यक फॉर्मालिटी करून ते जखमी हुदाचेर उपचार सुरू केले, मात ते जगपाक पावले ना. ताका दुर्दैवी मरण आयलें. तर अशे तरेन गोंयांत पयलेच खेप सापडिल्लें युरेशियन ऑटर ह्या दुर्मीळ हुदाचो दुर्दैवी अंत जालो. हेच सगळ्या फाटभुंयेर प्राणीमित्र आनी अभ्यासक स्त्रिगधरा नायक हांणी चरण देसाय हांचे वांगडा केल्ली ही खाशेली भासाभास. नमस्कार, हांव स्त्रिगधरा नायक. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता ही कार्यावळ खाशेली कित्याक तर ताच्या फाटल्यान अशेंच एक खास कारण आसा जें सैमो मोग्यांक लागून खूब म्हत्वाचें अशें थारतलें. आनी तें कारण म्हळ्यार उद माजर, जाका आमी ऑटर्स म्हणून वळखता. हालींच आमकां एक खबर कळ्ळी की एक नवी उद माजराची प्रजाती गोंयांत सापडिल्ली आसा. ताज्या विशीं अदीक म्हायती जाणून घेवपाक लागून आमच्या सयत भासाभास करतले एनिमल स्क्वॉडाचे सदस्य चरण बाब देसाय. चरण बाब, गोमंतक टीव्हीन तुमचें स्वागत आसा. थेट मुद्द्याक हात घालता आसतना हांव तुमकां विचारूंक सोदता की ह्याच दिसांनी आमकां अशें कळून आयलां की गोंयांत एक उद माजराची एक प्रजाती सापडल्या. सो उद माजराची ती नवीन प्रजाती बद्दल उलोवच्या पयलीं तुमी आमकां हाचो थोडो बॅकग्रावंड सांगशात की उद माजर म्हळ्यार कितें, ताजी इकोसिस्टमान कशें म्हत्व आसा, ते गोंयांत आमकां खंय सापडटा. हय, सादारण आमच्या गोंयांत जर पळयलें जाल्यार गोंयांत भितर न्हंयज जे आसा, न्हंय किंवा नदी म्हणटा आमी, रिवर्स जे आसा, त्या रिवराच्या भितर रावणारे जे मेजर प्राणी आसा जातून आमी
आमकां सगळ्यांक खबर आसा मगर, तशीच मगरी सारकोच एक कार्निवर प्राणी किंवा जो मांस खाता असो म्हणजे ऑटर, उद. गोंयांत ताका उद म्हणटा, थोडे सादारण पेडण्या वटेन गेले जाल्यार उद मांजर अशें जाता ताचें नांव. पण उद किंवा उदां ही कॉमनली सगळे जे नुस्तेकार किंवा न्हंय कडेन रावणारे जे लोक आसा तांकां हें सगळें खबर आसा. तर उद जे आसा हे उदकान एक्चुली ते रावना, उदकान हंटींग करता मेनली. रावता ते जमनीर धोलींनी रावता, पूण ताजे मुख्य आहार ताजें नुस्तें असल्या कारणान, नुस्तें आसत, कुल्ल्यो आसत, हे असल्या कारणान ते उदका कडेन आसपास खंय तरी रावता. आनी हंटींग जे आसा, उदकान रावन हंटींग करप, बूड मारून नुस्तें धरप, हें तांची एक्सपर्टीज आसा. आतां गोंयांत जर पळयलें जाल्यार 2 प्रजातीची कॉमनली उदां मेळटा. एक आसा स्मूथ कोटेड ऑटर म्हणटा ताका, आनी दुसरें आसा स्मॉल क्लॉड ऑटर. हे स्मॉल क्लॉड ऑटर हे चडशे फ्रेश वॉटर ज्यो जंगली ज्यो स्ट्रिम्स म्हणटा आमी, फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगलांतले जे व्हाळ आसा तातूंत भितर स्मॉल क्लॉड ऑटराची नोंद जाल्ली आसा. आनी काही नदी ज्यो आसा, जशे दूधसागर, आतां दूधसागर नदी आसत किंवा म्हादय सुद्दां जी वयल्यान सादारण फ्रेश वॉटर ज्या पर्यंत पावना, म्हणजे सादारण गांजाच्या वयर थंय कॉंग्रुएंट पॉप्युलेशन मेळटालें, म्हणजे ताजी नोंद आसा की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लॉड हे दोनी आसा, अशें सादारण गोंयचो उदांचो हें आसा अधिवास असो. सो जशें तुमी म्हटलें की स्मूथ कोटेड आनी स्मॉल क्लाउड अशे 2 ऑटर्स आमकां हांगा गोंयांत मेळटा. आतां हे नवीन जी प्रजाती मेळ्ळ्या ती खंयची प्रजाती, आनी ह्या 2 ज्यो आमकां करंटली मेळटा गोंयांत ताज्या भितर आनी ही जी प्रजाती मेळ्ळा ताज्या भितर फरक कितें आसा? सो म्हणजे ताजो हांव एक सादारण एक मातसो बॅकग्रावंड सांगता की आमी कशें जालें की जेन्ना हे रेस्क्यू जालें, सो रेस्क्यू जालें म्हणजे कितें जालें की आमकां सादारण रातचो 3 सुमार कॉल आयलो की आमकां रस्त्यार हांगा एक उद अशें इंजर्ड मेळ्ळा. सो हांवें म्हणलें आतां रातच्या टायमार आत्तां येवन आमी कितें ट्रिटमेंट कितें करप हें जाता. सो तांणी म्हणलें की ते जगतले कशें दिसना, सकाळ पर्यंत पळोवया अशें म्हणून मागीर सकाळीं आमी गेले थंय आनी ते रेस्क्यू केले. आमी लोकल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमी ताका ट्रिटमेंटा व्हरता आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक ट्राय केलो. सो इट वॉज व्हेरी बॅडली इंजर्ड, सिरियसली इंजर्ड आसले, इनर म्हणजे ताका इंटरनल ब्लिडींग आशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमचो नॉर्मल प्रोसिजर जो आसता तातूंत भितर आमी केलें की ताजो फोटो काडप, ताजी सायज, वेट किंवा ताजे वेगळे वेगळे जे बॉडी पार्ट्स आसा ताजो फोटो काडले. आनी आमकां कितें जालें की स्मूथ कोटेड ऑटर जे आसता हे खूब व्हडले सायजीचे आसता. आनी तेच जर तुमी पळयलें की स्मॉल क्लॉड हे सामके बारीक, म्हणजे काटांदर किंवा कळुनीर ह्या सायजीचे आसता. सो दीस वॉज समवेअर मिडल, की अशें आमकां केन्नाच मेळूना की फ्रेश वॉटर उदकान किंवा न्हंयेन मेळ्ळा किंवा स्ट्रिमान भितर आनी ताजी सायज मात्र मोठी आशिल्ली, वजनूय चड आशिल्लें. सो आमकां ती एक क्युरियोसिटी जाली की बाबा हे कसली वेगळी जात. किंवा शेपडी जी आसा ही स्मूथ कोटेड ऑटराची फ्लॅट आसता आनी स्मॉल क्लॉड ऑटराची ही गोल आसता. सो हाजी सायज आशिल्ली स्मूथ कोटेड ऑटराची मातशी, म्हणजे सामकें व्हडलें न्ही, आनी शेपडी बी मात्र गोल आशिल्ली. सो मातशें कन्फ्युजन जालें. सो आमी ऑटर्सांचेर रिसर्च करता, तांकां फोटो धाडले, तांकांय मागीर हें जालो की अशें कशें जावंक शकता. सो दे सेंड द फोटोज टू सामकें म्हणजे इंटरनॅशनली जे ऑटर्सांचेर काम करता तांकां फोटो पावले एंड दे कन्फर्म दॅट दीस इज अ युरेशियन ऑटर, दीस इज अ 3rd स्पिशीज. भारतान त्या 3rd स्पिशीची रिकॉर्ड आसा, खंय खंय आसा, इवन सगळी कडेन जाल्लो आसा. पूण गोंयांत आतां पर्यंत केन्नाच, म्हणजे ऑटर्सांचेर जेणी स्टडीज केल्या, कॅमेरा ट्रॅपिंग केला सगळ्या रिवर्सांचेर, तरी सुद्दां आजून पर्यंत ताजो रिकॉर्ड कोणाक मेळूनाशिल्लो. सो ऑल द इंटरनॅशनल ऑटर कम्युनिटी जी आसा दे वर ऑल्सो हॅपिली शॉक्ड. म्हणजे अशें न्ही की दे वर व्हेरी हॅपी की बाबा हें हांगा गोंयांत मेळटा. आनी अशें म्हाका दिसता की आतां आमची जबाबदारी वाडटा की अशें जर युरेशियन ऑटर जर आमच्या गोंयांत आसा जाल्यार ताजें हॅबिटेट खंय आसा, कितें आसा आनी तें कशें आमी, आनी मेळ्ळें तें मेळ्ळें. इट वॉज अ बॅड लक की रोड किल जालें, कारण नेक्स्ट डे ते मेले अशें. सो व्हेरी इंट्रस्टींग आसा, बट मातशें तेजेर आतां आमकां चिंता करपाक जाय फुडें अशें. सो तुमी आतां उल्लेख केलो की हे खंय ना खंय तरी रोड इंजर्ड मेळ्ळें तुमकां, आनी बेसिकली मागीर ते इव्हेंच्युअली रोड किल जाले. सो फूल आमी ताका रोड किलूच म्हणूंक शकता. गोंयांत जर अशें पळोवंक वचत जाल्यार रोड किलाच्यो ज्यो आतां सिनारियोज आसा किंवा इन्सिडंट्स आसा ते दिसान दीस वाडटना आमकां दिश्टी पडटा. सो ताज्या बद्दल म्हणजे ते सपोज आमकां रिड्यूस करपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? हय, सो कारण आमी एक 2019 रोड किल्सांचेर गोंयांत सर्वे केल्लो आनी आमचो एस्टिमेट म्हणजे आमकां जे नंबर्स मेळ्ळे ताजे वयल्यान फूल गोंयचो जर एस्टिमेट, कारण आमी एक सॅम्पल सायज घेतिल्ली एक 4-5 रोड, मेजर रोड, जातून भितर एक विलेज रोड, हायवे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड, इंडस्ट्रियल रोड, अशे एक 4-5 रोड घेतले आनी ताजो एस्टिमेट गोंयचो आमचो आयलो की अरावंड
35 ते 40 हजार एनिमल्स दर वर्सा गोंयांत मरता. आनी अशें जर इतलो तो नंबर आसा जाल्यार ताज्या खातीर आमी कितें करता काय अवेरनेस. सो आमच्या खातीर ते एक तकलेन आसा की आमी असो परत एकदा प्रोजेक्ट, कारण हो 2019 प्री कोरोना आशिल्लो, पोस्ट कोरोना परत खुबश्यो गोश्टी बदलले, कारण लोक खुबशे आतां आपल्या गाडयेन प्रवास करता, पब्लीक ट्रान्सपोर्टान वचप कमी जालें. सो आमी ताजेर आतां एक फुडें प्रोजेक्ट करपाक सोदता की अवेरनेस इज द म्हणजे की चडांत चड जेन्ना लोक अवेर जातले आनी हॅबिटेट जे कटींग डायसेक्शन आसा ते जाता तितले अवॉयड जर जाले जाल्यार रोड किल्सांचेर म्हाका दिसता फरक पडटलो अशें. आनी दुसरें एक सांगपाचें म्हणजे रोड किल्स जाता ते सगळेच रोड किल्स जायना, ते रोड इंजर्डूय जाता. सो आमच्या गोंयांत जनावरां जी वायल्ड लायफ आसा तांचे जर इंजर जाले जाल्यार देर इज नो मेकॅनिझम, नो प्लेस जेच्या खातीर ते ट्रिटमेंट जातली किंवा तांकां खूब वेळ काही काळ थंय दवरून तांचे रिहॅब जातले. वेगळ्या वेगळ्या तरेचे ट्रिटमेंट भायल्या स्टेटांनी खूब आयिल्ले आसा, पूण आजून ते गोंयांत येना. आमी करपाक ट्राय करता पूण पळोवया केन्ना जाता तें अशें. सो आता तुम्ही जसे सांगले की तुमकां युरेशियन ऑटर ही नवी एक स्पिशीज मेळ्ळी ऑटर्सांची, तांकां तुम्ही इंजर्ड जाला ते पयल्या उपरांत रिहॅबिलिटेशन सेंटरान व्हेले किंवा हॉस्पिटलान व्हेले आसतले, पशुवैद्यकीय सेंटरान. सो अशी सेंटरां आमच्या गोंयांत तितली आसा काय, आमी कॅपेबल आसा काय? म्हणजे रोड किल फाल्यां सकाळी जर तुम्ही जसे सांगले की वाडल्या रोड किल, ऑब्वियसली वाडल्या. सो हे सगळे रोड किल जे वाडटा किंवा रोड इंजुरीज ज्यो वाडटा तांकां ट्रीट करपाक आमचे कडेन स्पेसिफीक अशी एरिया किंवा बरी एरिया आसा काय? सांगपाचें म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन तशी एरिया कांयच ना. जर मेडिकल फॅसिलिटीज पळयल्यो जाल्यार आमचे कडेन डेजिग्नेटेड फूल टायम डॉक्टर्स ना, म्हणजे पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स जे आसा ते तांकांय म्हणजे वेगळी वेगळी कामां दिल्लीं आसा. सो दे आर नॉट डेडिकेटेड फर्स्ट थिंग. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितलो ना की बोंडला जे एनिमल हॉस्पिटल जे आसा इट इज मेनली केटर्स द एनिमल्स इन द झू. सो तांच्या खातीरूच आसा ते. भायले एनिमल्स हाडल्या जाताना न्ही, पूण नंबर ऑफ केसीस जर पळयल्यो जाल्यार दॅट इज नॉट सफिशियंट. एक दुसरें आसा की नॉर्थ गोवानूय तांचे रेस्क्यू सेंटर म्हणून आसा, बट थंय डॉक्टर ना किंवा ते केजीस आसा त्यो दे आर देर बट दे आर नॉट स्पेसिफिकली. कारण प्रत्येक जनावराक हे वेगळे केटरिंग आसा. माकड आसत जाल्यार ताका कसली केस जाय, रेप्टायल आसा जाल्यार ताका कितें जाय, ऑटर आसा जाल्यार ताका उदक जाय, उदक आनी केज अशें जाय. सो प्रत्येक एनिमल्साची गरज ही वेगळी आसा. सो त्या प्रमाण तश्यो डेजिग्नेटेड डिझायन स्पेसिफीक केजीस किंवा असो स्पेस असो कांयच ना आमच्या गोंयांत एवेलेबल अशें आसा. आनी फुडें अशें जाता की आमचे कडेन आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो. मुंबयन दर म्हयन्याक एक्झॉटीक एनिमल जे स्मगलींग जाता वायल्ड लायफाचे ताज्यो केसीस येता आनी अश्यो येता की एकदम 200-300 कासव धरता. सो रायट नाव मुंबय जे स्टेट गव्हर्मेंट आसा दे आर इक्विप्ड टू हँडल सच. कारण इतले अचानक आयल्या नंतर इतले दवरप खंय, कारण आतां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या बरोबर फुडें फ्युचरान गोंयानूय अशे केसीस येतल्यो. सो आमचे कडेन सद्या तशी कांयच तयारी ना. म्हणजे आमचे चालू आसा प्रयत्न, पूण सद्या तरी ह्या परिस्थितीन म्हणजे आतां तुमी म्हणटले हे ऑटर आमी खंय व्हेले, वी टूक इट टू अ प्रायवेट वेट हू इज एक्सपिरियन्स इन वायल्ड लायफ. जरी गव्हर्मेंटाचे एनिमल हजबंड्रीचे वेट्स आसा दे आर नॉट एक्सपिरियन्स्ड इन वायल्ड लायफ. कारण वायल्ड लायफान कितें जाता, रेप्टायल्स आसा, बर्ड्स आसा, मॅमल्स आसा. सो इट इज अ वेरीड एनिमल स्पिशीस जांकां मागीर तांकां एक्सपिरियन्स ना, सो दे कॅनॉट ट्रीट. तांची चूक ना तातूंत. सो वायल्ड लायफाचो एक्सपिरियन्स आसलेले वेट आसलेल्यो जागाय आमकां जाय अशें आसा. सो बेसिकली आता तशें पळोवंक वचत जाल्यार जे 3 उदां आसा भारतांत ती तिगूय गोंयांत मेळटा, पण हे कोणाक खबरूच नाशिल्ली. आता ताचें कारण म्हटल्यार मे बी हांगासर रिसर्च कमी जाता आसतलो. सो रिसर्च फॅसिलिटी गोंयांत कश्यो आसा आनी त्यो वाडोवपाची गरज आसा जाल्यार ताच्या बद्दल कितें सांगतले? रिसर्च फॅसिलिटी म्हणजे कशें आसा की प्रायवेट रिसर्च करता कोण कोण, म्हणजे जो इट इज फंडेड बाय इंटरनॅशनल एजन्सीज, फंडींग एजन्सीज करता. पूण गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च असो आत्तां तरी काय सद्या जायना. फॉरेस्ट चे जे रिसर्च कॉर्पोरेशन आसा म्हणजे तांची एक बॉडी आसा जी रिसर्च आतां फंडींग करता. सो ते चालू जाले थोडे थोडे करप. म्हणजे बर्ड्सांचेर आतां रिसर्च चालू जाला, गोवा बर्ड एटलास जालो, काम हळूहळू सुरू जाता. पूण तशें रिसर्च ओरिएंटेड गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो तसो रिसर्च ओरिएंटेड थोडे ग्रांट्स किंवा थोडे प्रोजेक्ट्स दिता. ओके, बट ताकाय बी कशें आसा की फूल सपोर्ट गव्हर्मेंटाचो ना असो. कारण गोवा बायोडायवर्सिटी ऑटोनॉमस तांची वेगळी बॉडी आसा, तांचे प्रोजेक्ट्स आसा. सो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तो बरें काम करता सद्या की रिसर्च हातूंत भितर म्हणजे पंचायतींक घेवन. सो म्हाका कितें दिसता की
रिसर्च जसो जाय तसो सिटीजन सायन्स रिसर्चूय जाय की लोकांक घेवन रिसर्च करपाक जाय. कारण लोकांक जे खबर आसता गांवच्या लोकांक ते भायर कोणाकूच तितलें नॉलेज नासता. सो तांकां घेवन पंचायत लेवलाचेर जर BMC आनी हेजेर जालें जाल्यार ताजो चड फायदो जावंक शकता अशें. आता हे जे युरेशियन ऑटर मेळ्ळा तें शेड्यूल 1 पडटा म्हणजे इक्विवलंट टू टायगर. सो ताजे जे IUCN स्टेटस आसा सध्या तो कितें आसा? हय म्हणजे तो आत्तां जो आसा तो म्हणजे ताजे तशें ते एंडेंजर्ड किंवा क्रिटिकली वल्नरेबल अशें आसा कारण ताजो स्टडीज ताजे बद्दल कमी जाल्ली आसा. सो आमकां आतां म्हाका दिसता की जबाबदारी वाडटा खूब गोंयची की 3 ऑटर्स मेळटा आनी तुमी जर विचार केलो जाल्यार वॉटर बॉडीज जे उदक आसा इट इज अ लायफ लायन ऑफ एनी प्लेस. ताजेर आमी जगता तशेंच आनी दीज एनिमल्स जातून क्रोकोडायल्स आसात उदां आसा दे कीप दीस वॉटर बॉडी प्युअर. म्हणजे तातूंत भितर तांचे जो मेन रोल आसा जर तुमी म्हणले व्हडले सायंटिफीक गोश्टींनी ना वचता आमी जर लेमॅन भाशेन पळयले जाल्यार ते रिवर्स जे आसा स्वच्छ दवरता. एक म्हणजे डिसीज फीश खाता. ओके जनावर जर कांठार खंय मेले जाल्यार तेजे स्कॅवेंजिंगूय हे ऑटर्स करता आनी तातूंत भितर तांचें अशें आसता की ते उदकान केन्नाच तांचे स्कॅट्स तांचे जे हागप आसा ते उदकान जायना ते बँक्सांचेर जाता. सो जे बँक्स ऑफ द रिवर आसा हे सुपीक करप काम हे तांचो मेजर पार्ट आसा जातूंत भितर ते न्युट्रियंट्स जे आसा सॉयल न्युट्रियंट्स हाजे जे बरें करप हें एक काम व्हडलें आसा. सो म्हाका अशें दिसता की जर फुडें आमकां जर निवळ उदक गोंयांत जर आमकां स्वताक पिवपाक जाय जाल्यार ही जनावरां आमकां वाचोवपाकूच जाय तांचो हॅबिटेटूय वाचोवपाक जाय अशें. सो खंय ना खंय तरी युरेशियन ऑटर ही न्यू स्पिसीज हांगासर ऍड जाल्ल्या कारणान गोंयची जैवविविधता कितली समृद्ध आसा ही आमकां दिसून येता. पण ताज्याच वांगडा हे जे ऑटर आमकां मेळ्ळे ते इंज्युअर्ड स्थितीन मेळ्ळे खंय ना खंय तरी ते रोड किल जाली ही एक खूब दुख्खद अशी घटना आसा. सो कितें करपाक जाय म्हणजे लोकल्सांनी कशे तरेन इनवॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय किंवा स्टेट गव्हर्मेंटान कशे तरेन इनवॉल्वमेंट दाखोवन हांकां वाचोवपाक जाय अशें तुमकां दिसता? सो म्हाका एक दिसता कितें जेन्ना आमी हे फोटोज शेअर केले तेन्ना आमी काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे थंय गार्ड आसा जे लोकल फॉरेस्टर्स आसा तांचे कडेन केले तांणी थोड्या लोकां कडेन शेअर केले हे फोटोज तेन्ना तेंच्या लक्षांत आयलें की लोकांनी हे पळयलां जेन्ना ते खंय तरी कुल्ल्यो धरपाक गेल्या आनी कित्याक गेला दे हॅव सीन आनी दे नो द डिफरन्स. मागीर ते म्हणटात ते बारीक आसता ते उंदीर कशें कळ उंदीर कशें बारीक उद म्हणटा हें मातशें व्हडलें आसता म्हणटा अशें. आनी दे हॅव सीन दॅट म्हणजे आतां म्हाका तर अशें आसा की दॅट रगाडा रिवर म्हणजे जी तांबडी सुर्लाच्यान साकोडेच्यान अशी येवन मागीर ती म्हादईक मेळटा त्या न्हंयन देर कॅन म्हणजे पॉसिबिलिटी आसा कारण साकोडा रगाडा न्हंयक जोडणारीच हो स्ट्रीम आसा. सो तातूंत भितर अशें जर फुडें स्टडी जाली जाल्यार आमकां मेळूंक शकता की 3 ऑटर पॉप्युलेशन त्या एकाच न्हंयन आसा कॉन्ग्रेंट इट इज अ व्हेरी रेअर इव्हेंट अशें आसूं शकता अशें एक म्हाका इट इज अ पॉसिबिलिटी. पूण लोकांनी हें मान्य केलां की हें असलें आमी पळयलां म्हणून हांगा. सो ताका लागून हांव म्हणटा न्ही की रिसर्चर एक वेळ आमी सगळे कडेन पावना पूण लोक ज्या जाग्यार पावता थंय लोकांनी वेगळ्यो वेगळ्यो अश्यो रेअर गोश्टी पळयल्या आसत जे आमकां खबर ना. सो लोकांक घेवन हें करचें पडटलें अशें. तर हे आशिल्ले एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे सदस्य बाब चरण देसाय तांणी आमकां सांगले की भारतान जी 3 प्रकारची उदां मेळटा ती आतां गोंयान हांगासर आमकां दिसून येयल्या. एक म्हटल्यार स्मॉल क्लाउड ऑटर दुसरें म्हटल्यार स्मूथ कोटेड ऑटर आनी तिसरें आतां आमकां जें मेळ्ळा तें युरेशियन ऑटर. सो हाजे वांगडा आमी हांगासर थांबता. चरण बाब तुमी आमकां इतलें इन्फॉर्मेशन दिलें ताचे बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चोरयेच्या घडणुकांनी वाड. पोलीस आशिल्ल्याचें सांगून फारायली दिवचलच्या दुकानदाराची सरपळी. दोगा चोरां आड केली दिवचल पुलीस स्टेशनांत कागाळ. मंत्री फक्त पयशे मोजपाक आसात व्यस्त. गोंयांत सुरू आसा लुटमार. आदलो आमदार पांडुरंग मडकयकराचो गंभीर आरोप. सांखळे रवींद्र भवनात ऑक्टेव 2025 उत्तर पूर्व भारताचो सांस्कृतिक महोत्सव 7, 8 आणि 9 मार्च अशे 3 दीस जातलो महोत्सव. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि कला संस्कृती खात्याचो संचालक सगूण वेळीपाची माहिती.
शिक्षणीक वर्स एप्रिलांत सुरू करपाच्या मुद्द्यावयल्यान पालकांच्या शिष्टमंडळान घेतली शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकराची भेट. फुडल्या सप्तकांत मुख्याध्यापकां वांगडा घेतले बसका आनी प्रश्न करतले सुटावो लोलयेकराचें आश्वासन. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोशान गोंयांत जावपी अखिल भारतीय बायलांच्या समन्वय बसकेचो घेतलो नियाळ. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर BL संतोशाची चुप्पी. गोंयांत अपघातांचे सत्र चालू. शिवोले मारनात जाल्ल्या स्वयं अपघातात एकलो जखमी जाल्यार मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दुदाचो कंटेनर उमटलो. जिवीतहानी टळ्ळी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून दोगा चोरांनी दिवचलच्या एका दुकानदाराची भांगराची सरपळी फारयली. हो प्रकार बुधवारा 11 वरांचेर छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना कडेन घडलो. चोरांनी फारयल्ल्या सरपळीची किंमत सुमार 7 लाख आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकाराक लागून दुकानदार सुरेश फळारी हांचेर कपलाचेर हात मारपाची पाळी आयला. बुधवारा 11 वरांचेर दुकानदार सुरेश फळारी हे सायडीक गेल्ले तेन्ना मोटरसायकली वयल्यान दोग तरणाटे ताचे कडेन आयले. पुलीस अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून तांच्यांनी फळारी हांच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी घेवन ती कागदान बांदून दिली. दुकानाचेर येवन कागदाची पुडी उगडटकीच तातूंत फातर आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. सुरेश फळारी हांणी हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. कशी गेलो म्हाका कितें म्हूण सांगू आतां सरपळी कितक्या हेजे आसले कितके जातले पावणे 11 कितले ग्रामातली आमची फुल 4 लाखा वयर आसतली. 4 लाखा वयर कितले 7 लाख एक कशी तुमी फारायली ते तुमकांच कळोंक ना. आनी कागद काडून दिले हांवें म्हाज्या फुड्यान ताणें कागदान घातली आनी ते कागद मेळ्ळे दिले. दिसता हें दिलें तें दिलें दाना. ह्या कागदात कितें आसा ह्या कागदान कितें आसा तुमकां कागद दिले भितर कितें आहलें हे पळय हेतूर हे म्हणजे तुमकां कागद दिले भितर कुणो मानावऱ्यान 2 मिनटांनी पळयल्या मरे ते नारळ घाललो कितें घाला अशें जाला. अरे तू खंय गेला रे आपण मुतक घालला मग ते खालतीन सून कित्याक घाला रे तो ना मग ते 2 पुलीस मेळ्ळे आपल्याक आनी मला ते चेन सारकी ना ती चेन दाखय आपल्याक. आतां लोक भोंवता जालो पुलीस येतले आनी आमकां तापयता तुमी कांय चेकींग करिना. तेन्ना मला तूं हाडून दी ती म्हाज्या हातीन आपूण त्याने काडली आनी दिली कागदान गुपलाय बी आनी येतले हो येयला आनी हांगा येयला. हांवें म्हणलें कागद उक्ते केला आनी दाखय पळय म्हाका पळयता जाल्यार 2 गुणे भितर. अरे म्हणलें हें कितें तुका फटयलो न्ही ते गेले म्हटलें आसतले आमकां खबर आहा हांगा हें आहा म्हणून कॅमेरा हांगा बी जाणा म्हणलें हांवें म्हणलें तर या पुलिस कसो दिवपाक प्रयत्न गेला म्हणून आतां त्या फळाऱ्याक आपयला आनी तो घेवन गेला ताका पुलीस. अशें कितें घडलें पयलीं ना हांवें अजून केन्ना जावंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. एक फायल क्लियर करपा खातीर आपण एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्यात असो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केलो. सध्या राज्यांतले दरेक मंत्री पयशे मोजपाक व्यस्त आशिल्ल्याचे मडकयकर उलयलो. भाजप सरकाराचेर विरोधी पक्ष भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करताले. आता भाजपाच्या एका फुडाऱ्यान सरकाराचेर गंभीर आरोप केला. एक फायल क्लियर करपा खातीर एका मंत्र्याक आपणे खंय 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केलो. गोंयचे मंत्री फकत पयशे मेजपाक व्यस्त आसात अशेंय तो उलयलो. भाजपाचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतल्या उपरांत पत्रकारां कडेन मडकयकार उलयलो. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. तुम्ही दिसता सीएम चेंज जावपा जाय सो Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't want फॉर व्हॉट सर take his for a small work. He took my one file which I processed from the department. From his department, he took that file at his home and kept a message that if somebody come to collect this, to inquire this file, that fellow to come and meet me. So accordingly, I sent my manager to meet the minister.
Then he told to meet his PA. He met his PA and PA directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. And it was not a big work. It's a routine work. Because I was also minister. I know what are the procedures follows in the department. सो कोणचा मिनिस्टर नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. I tell you very frankly, it's not also corruption, it's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. So and cash for job In the name of the corruption, it's a loot is going in Goa. आणि cash for job सर जाल्ले. That is also part of the loot. Whatever way they want to grab the money, every minister is busy in grabbing the money. All ministers. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साखळे रवींद्र भवनात ऑक्टेव 2025 हो उत्तर पूर्व भारताचो सांस्कृतिक महोत्सव जावपाचो आसा. 7, 8 आणि 9 मार्च अशे 3 दीस हो महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवात 7 राज्यांतले सुमार 350 कलाकार आपापल्या राज्यांतली संस्कृती आणि लोककलेचे प्रदर्शन करतले. ह्या कलाकारांकडे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संवाद साधलो. तशेंच कला आणि संस्कृती खात्याचो संचालक सगुण वेळीप हाणें ह्या महोत्सवाची माहिती दिली. The Seven Sisters and the state of Goa. This is a good cultural exchange program which is promoted by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Okay, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is always talks about the Vikas bhi or Virasat bhi. Today this is a good opportunity for you also to know the culture of the state of Goa. It is from the extreme east to the west coast of the India. In the Goa state located. So it is for good for you people to know the culture and heritage of the state of Goa. Octave 2025. The Directorate of Art and Culture, Government of Goa, West Zone Cultural Center, Udaipur, Northeastern States, Dimapur Center. So त्याचबरोबर रवींद्र भवन साखळी ह्या आमच्या जोड पावलान ऑक्टेव 2025 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे जे आमचे वेगळे वेगळे तरेचे कल्चर आसा. सो ते हे ऑक्टेव 2025 हांगा साखळी रवींद्र भवनात ऑर्गनायज केल्ले आसा. सो हे अ नॅशनल फोक फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हे 7 तारीख ते 9 तारीख असे 3 दीस हांगा जातले. 8 वेगळे वेगळे स्टेटींनी पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. सो तेच म्हणजेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालया, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम अँड त्रिपुरा अशे 8 वेगवेगळे स्टेटी आपले कल्चर हांगा प्रेजेंट करतले. सांजेच्या 7 वरांचेर आमी वेगळी माची बरी भव्य अशी माची हांगा सगळ्यां खातीर तुमच्या सगळ्यां खातीर आनी कलाकारां खातीर बेजिकली सो जी बरी परफॉर्म करपाक शकता त्या खातीर माचयेची कांय कमी पडपाक ना म्हणून आमी स्पेशल हांगा रवींद्र भवनाच्या भायर माची केल्ली आसा. सो तेन्ना हांव ह्याच माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो मारता जेणे करून आमच्या सगळ्या नागरिकांनी ह्या शोवाक प्रेजेंट रावचे. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साचे कल्चर कितें आसा सो तेंचे परफॉर्मन्स स्टायल सो ही पळोवपा खातीर मुजरत हजर रावचे सांजेच्या 7 वरांचेर. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मार्ना शिवोले जाल्ल्या स्वयं अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. सध्या अजिलो हॉस्पिटलात ताचेर उपचार चालू आसा. जाल्यार मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर दूद व्हरपी कंटेनर ट्रक उमटलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. पळयात पुरात बातमी. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरू आसा. मंगळारा रातच्या वेळार मार्ना शिवोले जाल्ल्या स्व अपघातात एक्टिवा चलोवपी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान आजिलो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. एक्टिवा चलोवपी चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या खोल गटारांत वचून पडलो.